हांव पुट्ट्यापासून यूज केला, पुट्टे आणि बांबू पासून यूज केला आणि ताका पेपर यूज केल्ले आसा सगळे. हो देखाव करपाक 35-40 दीस लागले. जो देखाव करपाक आमकां कोणी कोणी हेल्प केली? आमच्या घरांच्यांनी सगळ्यांनी, आई बाबा, देर आसा, म्हाजो चुलत देर आसा तेणीन केले आणि माझ्या मिस्टरान आणि आई. आम्ही रातचे दिसाचे रातभर काम करताले आणि फायनली जाऊन नासले, काम सोंपा नासले म्हणून कंटिन्यू 4 दीस लास्टाचे उरलेले 4 दीस रातभर करून काम हे कंप्लीट केलेले आहा. तेन्ना सगळ्यांचो आमकां हात लागपाक लागलो ते काम करताना. म्हणजे तुझो देखाव तो कम्प्लीट इको फ्रेंडली, फुल इको फ्रेंडली आहा. आणि जे वेस्टेज म्हणजे ते पुट्टे आहा ते भायर उडयता, ते म्हणजे शॉपा वयल्यान हांव ते भायर उडयताले, ते तांकां सांगलें उडोवं नाका भायर. ते हांवें तांकां दवरूं सांगलेलें सगळ्यांक. आमच्या हांगा शॉप आहा न्हू, तांकां सगळ्यांक दवरून ते मागीर लागीं करून ते सगळे पुट्टे एकठांय करून हांवें ते हाडलेले आहा. आणि ते कमीत कमी पुट्टे 200 वयर यूज केल्लेले आहा.